सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता सेर्तोरियो रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या हिलारियो आग्नेलो पेरेरा हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेन आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी आमची गोंयची असेंब्ली चालू आसा. खेरीत भाशेन मागुया सरकारान ज्यो चुकी केल्ल्यो आसात त्यो आपल्यो मानून घेवंक आनी त्यो सुदरावंक सगळ्यांनी बाराबर सगळ्या आमदारांनी बाराबर मेळून हाचेर निर्णय घेवंक ताचेर सारकी भासाभास करूंक आनी जें कितें आमच्या गोंयचें निसंटन करता त्यो वस्तू बंद करून जे आमकां फायद्याक पडटलें आनी बऱ्याक पडटलें लोकांचें बरेंपण जातलें असले निर्णय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचें देणें करीत भाशेन ह्या आमच्या आमदारांक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसूं. आमी देवा खातीर नाजाल्यार देवाचे विरोध अशें आमी म्हणूंक जाता. भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार आमचे खातीर मेलो जाल्यार आमी 2 दिसाक पातकाचे विरोध झुजूंक आमकां तो उलो मारता. आमी हे पातक जियेता तेन्ना आमी देवचाराची सांगात दिता, पूण पातका आड आमी झुजता तेन्ना देवाचे काकृतीक आमी उलो मारून देवा सांगात आमी घेता आनी ताच्या कृपेन जिवंक 2 दिसाक आमकां बोड मेळटा. आयच्या दिसाक आमकां हीच कृपा मागुया. आमचे पातक आमी कांटाळो धरूंक आनी 2 दिसाक आमी देवाचे कृपेन जिवंक आमकां ही खतखतीत ह्या मिसाची भेटेन कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पदा देवा तुमच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. लोकगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून अदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर हाड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या वराण्यांत
आमी मोर्चाक आंगा उंडो ना उदकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताजी आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनवती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनवती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताजेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर न दिली. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गार बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी, जाका तो मेळटा तो सासणांक तगता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींसान हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजी अस्तोंगीच हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशेंच हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयदर वी आर फॉर हीम ऑर वी आर अगेन्स्ट हीम अशें आमच्यान आयच्या वाचपाचेर म्हणूंक जाता. पयलें वाचप लोकगोंतीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. लोक देवाचेर गुणगुणूंक लागलो. मोसेसान तांकां गुलामपणांतली सोडून हाडली, पूण लोक आमकां बरे तरेन जेवण ना, बरे तरेन आमकां सवलती नात हाचे विशीं देवाचेर आड गुणगुणूंक लागलो. तेन्ना तांकां सोरोप सोतावंक लागले, तांकां चाबूंक लागले आनी तांकां तांच्या जिवितांत जायते प्रश्न आयले. असले वेळार मोसेस तांचे मदें आसलो म्हणटच तांणी म्हणलें, हांगा उदक ना, उदकूय ना, उंडोय ना, पोटभर तसलें आमकां जेवण दिताय ती आमकां खंय मेळटली? आमकां आमच्या जिविताची वीट आयल्या. आनी देवा एक तांकां भासावणी केली. जरी तर ही पोरसां म्हजे किरीत भाशेन आयकता जाल्यार तांकां एक पितूरचो सोरोप कर, तो मदें उबो दवर आनी तांकां सांग, ह्या पितूरच्या सोरपाक पळयता तितलींच आपले जीव प्राण ती साल्वार करतली आनी ती सगळीं वाचतलीं. आनी अशें करून बाबा भयणीनो तांणी आपलें जिवीत निवारलें.
हो देखावो लोकगंतीच्या पुस्तकार आसलो तो जेसू आपल्या जिवितान पूर्ण करता. वेन आय एम लिफ्टेड अप ऑन द क्रॉस आय विल ड्रॉ ऑल मेन टू माय सेल्फ. सगळ्या मनशा कुडाक हांव म्हजी सोशी उडून हाडटलो. आनी हो देखावो भाव भयणीनो लोकगंतीच्या पुस्तकार आसतलो. जेसू जेन्ना खुर्सार मरता तेन्ना आपल्या ह्या बलिदाना वरवीं आपल्या ह्या त्यागा वरवीं आपूण बापाक आपलें बलिदान करून आमकां सगळ्यांक सोडवून जोडून घेता. आनी हाका लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करता. आनी देवाक मानता तें जेजून केलें. म्हणटकूच मनशाच्या पुताक उबारतल्या तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजी उस्तंगी हांव कांय करिना पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. दर दिसाक बाबा भयण आमच्या जिवितान प्रश्न उपजतात. दर दिसाक आमच्या जिवितान आडकोडी येता ती आमी जाणाव. पूण बाबा भयण ह्या आडकोडीची झुजूक आमकां देवाची कृपा आसा. म्हणटकूच पातोक आमकां देवा सोशिल्लें पयस व्हरता. पातोक आमचे निसणटणाक आमकां पावयता. पूण बाबा भयणीनो देवाची काकलूत आमी मागता तेन्ना परतून आमचें संधान देवा सोबे आमी करता. आमी परतून तें स्थापीत करता तेन्ना देव आमकां आपले काकलुतीन सगळ्यांक सोडवून फावो करता. आयच्या दिसा होच संदेश आमकां की देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारया. आमी देवा बरोबर आसा जाल्यार ताचे कृपेन आमी जियेतल्या. आमी देवा बरोबर आसा जाल्यार सगळ्या वायटाचेर आमी झुजूंक पावतल्या. आमी देवा बरोबर जियेता तेन्ना सगळ्या आडकोडींक फुडो करून कृपेन आनी बोडान जिवंक आमकां उदीक बोड मेळटलें. तरीच कृपा आमचे मदें आसूं आमकां बोडान जिवंक तोच जेजू आदार दिता तेन्ना उदीक आनी उदीक ताच्या बोडान जियेता आसतना आमच्याय दुसऱ्या सांगाती भावा भयणाक आमी बरोबर सर्गीच्या राज्यान व्हरूंक प्रयत्न करूंक सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. Suka fula koshtakante samgele chrinevante hatta bapa beton tuka undyani soravanga Ece ami somorpita de tu manon ke magda Magoracha masarokta mismo tu ke doyal pona Ece ami somorpita de tu manon ke magda Magoracha masarokta mismo tu ke doyal pona मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दोयेन आमची पातकां भोगूस आनी आमची असोक्त ओतीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काड्यां सो आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दडवून दितना अगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळ्या सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार
तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जैस, सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जैस. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोन जीवनपणा मोरवी, तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत स्वीकार आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराची लारियो आग्नेलोची काकूत कर. ताका 3 वर्सां फाटीं ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मृता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा संतीच्या शेना पवित्र शेरा सांगताय शिकुशी स्वर्गार सदा तशी संसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन करून दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशा नत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका
जी खुशी परमत तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान राजपूत चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले तू संसाराचे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे देवाचे शेले शेले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जिसो आमकां खुर्सार मरून सोडवून हाडटलो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सूख दे आमी सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेसू तूं भोव पवित संस्कारान तू भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. लागल्या आत्म्या जेजूशिया सुकोन आसलोले सोरीतले पिवून नादोशी जाया. तान लागल्या आत्म्या जेजूशिया सुकोन आसलोले सोरीतले पिवून नादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विश्वास. तूंच आमचो विश्वास. म्हाका दोरनी वयलो उंच उबारती तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून घेतलो म्हणटा सुमी. प्रार्थया. सूर पदवेदा देवा आमच्या बापा आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गीच्या देण्याचे जोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवंत कोर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुणगान गायन घेवया. I32 पेज नंबर 135. I32.
तुझी पोविताय Surya Bori Fangta Do